शिवसेनेचे गोंयांत आशिल्ल्या 2 गटांनी एकीकडे येवन पक्ष पुनर्बांधणीक सहकार्य करचे असो उलो गोय शिवसेना मुखेली सुदीप तामणकार हांणी मारला। आयतारा जाल्ले शिवसेनेच्या कार्यकर्ते मेळाव्यान ते उलयताले। ह्या वेळार रमेश नायक आनी हेर शिवसेनाचे गोयचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली। तुमकां एकूच हांव सगळ्यांक हें करता की हे ग्रूप जे पळय आसा पळय हे सगळे आतां सायडीक दवरा, कारण तुमचीच मागणी आहा की तुमचोच अनुभव आसा। हांव काय तुमकां नव्यान काय सांगिना, आतां तुमी अनुभव मांडलेलो आसा की शिवसेना बऱ्या पैकी मिटिंगो घेता, गर्दी जमयता, सगळें करता, पूण शेवटी मतदान हे शिवसेनेक जावपाक जाय पळय ते अपेक्षे प्रमाणे जायना। कारण की तुमी खंय तरी विचार करपाक जाय की तुमी सगळे जाण खंय तरी कमी पडटा आसतले, त्या दृश्टीन सकारात्मक असो विचार करा, पॉझिटिव्ह विचार करा। आणि आता नेतृत्व दिला उद्धव साहेब ठाकरे विश्वास दवरला की शिवसेनेचे आमदार वचपाकूच जाय। 2017च्या विधानसभा जी पळय जातली त्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमांतल्यान शिवसेनेचे आमदार विधानसभेन वचपाक जाय, माझे तुमकां उतर आसा, वयतले। त्या दृष्टीन काम चालू जाला, सगळें काम चालू जाला, नियुक्ती करून ओगी हांव बसोंक ना, म्हणून त्या दृष्टीन तुमचोय सगळ्यांचो सपोर्ट जावो पडटलो। तेका लागून खंयचोय ग्रुपिजम किंवा आनी कितें पळय सगळें तुमी आरोप करता गडपाची हे ते सगळ्यो गोश्टी तुमी सायडीक दवरा। एकूच म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खंयची दिता प्रत्येकाचेर पळय आमी कितें करतले आतां एक जबाबदारी दितले। फाल्यां सगळीं पदां जी आसा ही पदां भरली वयतली। जवळ जवळ हांव रोखडोच निर्णय घेवचो ना, कारण 4-5 मिटिंगो जावपाक जाय। 4-5 मिटिंगेक कोण लोक उपस्थितीत रावता, कशा रितीन तेंचो परफॉर्मन्स आहे, सगळो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेतलो वयतलो। म्हणून जे सध्या जबाबदारी आसल्यो, आतां आनंद शिरगांवकर आसात किंवा आमचो बाबुराव नायक आसा, हेंच्यो जबाबदारी आसा ऑलरेडी। ह्या लोकांनी सध्या तरी कितें आसा त्यो जबाबदारी तश्योच फुडें घेवन तेंच्यांनी काम करचें, कित्याक बरखास्त केल्या म्हणून जबाबदारी काबार जायना, खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे दुसरी कार्यकारिणी हेचेर तरी जबाबदारी तेंचेर आसता अशें म्हाका तरी तांकां सुचोवपाचें आसा। तेन्ना तेंच्यांनी आपापल्यो जे कोण पळय आसा तेंच्यांनी जबाबदारी घेवन फुडें वचप।